नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांक पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। बिहार विधानसभा वेंचणुकेत सत्तेर आशिल्ल्या एनडीएन मेळिल्ले घणघणीत जैत विरोधी पक्षांच्या महागठबंधनाक खावची पडली व्हड हार। एक्झिट पोलाचो अदमास थारलो खरो। जॉब स्कॅमात पुजान घेतले मंत्री सुदीन ढवळीकर, उत्तम पार्सेकर आणि निखिल देसायाचे नाव। नोकऱ्यां खातीर घेतिल्ले 17 कोटी रुपया दिले पार्सेकर आणि निखिलाक, पुजाचो आरोप। सीबीआय वरवीं चौकशीची आपाची मागणी। मंत्री सुदीन आणि मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान भायर आयले। पुजा नायकान केल्ले आरोप। पुजा नायकान केन्नाच मोगोपाच्या कार्यालयात करूंक ना काम, सांगतात ढवळीकर भाव। एनईपीचेर आधारित अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षणाक लागून गोंयांत एनईपी धोरण यशस्वी। पुराय देशात एनईपी लागू करपाच्या बाबतीत गोंय राज्य सगळ्यात फुडें, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। तुये गोवा एंटीबायोटिक्स फार्मास्युटिकल कंपनीच्या कामगारांक मेळूंक ना 3 म्हयन्याचो पगार मेळूंक नाशिल्ल्यान कामगार गेले संपार। प्रश्न सोडयतलो म्हणून कंपनीच्या उपव्यवस्थापकाचे आश्वासन। मस्तिमाळ काणकोणांतले लोक उदका खातीर काडटात वळवळे। 2 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटावो करूंक ना जाल्यार काणकोणच्या उपजिल्लो अधिकारी कार्यालया मुखार करतले आंदोलन। थळाव्यांची शिटकावणी। आणि आता खबरो विस्तारांत। बिहार विधानसभा वेंचणुकेत सत्तेर आशिल्ल्या राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीन एनडीएन घणघणीत येस मेळिल्ले जाल्यार विरोधी पक्षाच्या महागठबंधनाक व्हड हार खावची पडली। एक्झिट पोलाचो अदमास खरो थारलो। एनडीए परतून व्हड भोवमतान सरकार स्थापन करतली हे स्पश्ट जाता। एनडीएन विक्रमी 342तल्यो 202 सुवातो जिखल्यो। महागठबंधन आघाडीक फक्त 35 सुवातो मेळ्ळ्यो जाल्यार हेरांक 6 सुवातो मेळिल्ल्यो आसा। बिहारात भाजपाक सरकार स्थापन करचे खातीर 122 सुवातींची गरज आसा। पळयात पुराय बातमी। बिहार विधानसभा वेंचणुकीचो निकाल शुक्रारा जाहीर जालो। एनडीएक 202 जागे मेळ्ळे। भाजपान 89 जाग्यांचेर जैत मेळयला। एनडीएचो घटक पक्ष आशिल्ल्यान जनता दल युनायटेडाक 85, लोक जनशक्ती पक्षाक 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पक्षाक 5 आणि राष्ट्रीय लोक मोर्चा पक्षाक 4 जागे मेळ्ळे। दुसरे वटेन राष्ट्रीय जनता दलाचे मुखेली तेजस्वी यादव हांच्या फुडारपणा खाला जाल्ल्या महाआघाडीक हार खावची पडली। महाआघाडीक फकत 35 जागे मेळ्ळे। राष्ट्रवादीक 25 जाल्यार काँग्रेस फकत 6 जागे मेळ्ळे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुजान तिगांची नावां घेतल्यात। मोगोपाच्या ऑफिसात आसतनाय पयशे घेवन आपणे नोकऱ्यो विकिल्ल्याचे पुजा सांगता। 2019 वर्सा मेगा नोकर भरती जाहीर जाल्या उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकरानूच आपल्याक उत्तम पार्सेकर आणि निखिल देसायाक मेळवून दिले। 613 नोकऱ्यां खातीर आपणे उमेदवारांकडल्यान घेतिल्ले 17.68 कोटी रुपया उत्तम पार्सेकर आणि निखिल देसायाक व्हरून दिल्ल्याचो आरोप पुजान केलो। ह्या पुराय प्रकरणाची सीबीआय वरवीं चौकशी करची अशी मागणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान केल्या। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळीकर, IAS अधिकारी निखिल देसाय आणि भौशीक बांदकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकर हांची नावां घेतल्यात। आपूण मोगोपाच्या ऑफिसात कामाक आशिल्ले, थंय लेगीत आपणे पयशे घेवन नोकऱ्यो विकल्यात। पूण 2019 वर्सा मेगा नोकर भरती जाहीर जाल्या उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकरान आपल्याक उत्तम पार्सेकर आणि निखिल देसायाक मेळवून दिल्ले। तू तांच्या वांगडा संपर्कात राव म्हूण सुदीनानूच आपल्याक सांगिल्ल्याचे पुजान जाहीरपणान सांगले। 613 सरकारी नोकऱ्या खातीर उमेदवाराकडल्यान आपणे 17.68 कोटी रुपया घेतिल्ले। हे पयशे आपणे निखिल देसाय आणि उत्तम पार्सेकराक व्हरून दिल्ल्याचे पुजा सांगता। आपल्याकडेन पुरावे आशिल्ले पूण अटक जाल्ली तेन्ना एक मोबाईल दिवचले आणि दुसरो मार्दोळ पुलिशेन जप्त केल्लो। अटक जाल्ली तेन्ना आपणे उत्तम पार्सेकर आणि निखिल देसायाचे नाव पुलिसांक सांगिल्ले। 2019 जॉइनिंग झाले आम्ही पूजा नायकाकूच घेऊन आलो। म्हणजे मोठ्या मुली सुदीन ढवळीकर आसा तेणी डायरेक्टली सांगले की आता तू निखिल देसाय आणि उत्तम पार्सेकर आसा तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट कर, कित्याक मेगा भरती आसा, सो तुवें तेंचे कडेन कोऑर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून।
सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन ती कोणा रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्ज आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केली आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR एमावंट आसा. सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोवन दिवचो. आनी एविडन्स म्हणचे जाल्यार म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले 2 नंबर आसले. एक मोबायल म्हाजो बिचोले काडून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन आनी एक आसा तो मातोळा एटेच आसा. मिनिस्टराचें बीन नांव सांगलेलें मिनिस्टराचें नांव सांगलें आसलें पण हेंचे दोगांचें नांव सांगलें. पण तुमकां मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर? हय पयलीं तेणी सांगलें. हांव थंयच व्हरून दितालें. आतां ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा पण आमी थंयच दिल्या. ते कोणाक मेवले थिंगा कोणाक मेवले तुमी थिंगा कोणाक मेवले एका मेवले ऑफिसराक मेवले थिंगा पयशे दिवपाक? हय ते पयशे ऑफिसरा कडेन दिले. तुम्ही नांवां काडल्या त्याच ऑफिसर तुम्हाला थंय आशिल्ले? तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पयशे दिले ते? नोकऱ्या खातीर आपणे एकलेनूच पयशे घेवंक ना. हातूंत आनिकूय लोक आसात. आमची 9 जाणांची टीम आशिल्ली. आपल्या वांगडा तांकांय अटक जाल्ली. आता हो जो 17 कोटीचो वेव्हार केलो तो आपणे एकलेनूच. आपल्या वांगडा जी आशिल्ली तांच्या वेव्हारा बद्दल आपल्याक कितेंच खबर ना म्हूण पुजा सांगता. नोकऱ्या खातीर 2022 मेरेन आपणे निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकाराक पयशे दिल्ल्याचेय पुजाचे म्हणणे. तू एकट्यान आसा पयशे घेवपाक आनी कोण कोण आहा? खूप जाणां. ती खंयसरली सगळी? थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्ली खूब कडली आसा. बट ती कितले जाण आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम आशिल्ली. ओके. सो आनी हांवें तांकां रिक्वेस्टूय केली येयात म्हण म्हाज्या वांगडा पण ती येवपाक रेडी ना. अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक तेन्ना हांव अरेस्ट जाल्लें तेन्ना. तो टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी आहा तो? तुजोच. आणि त्यांचो कितलो आहा टोटल? नोकळा. या पुराय प्रकरणाची एक तर CBI नाजाल्यार उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशावरवीं चौकशी करपाची मागणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान केली. इमिजिएट ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय आशिल्ली. इमिजिएट जजीस अपॉइंट जावपाक जाय फॉर इन्क्वायरिंग इनटू दीस. सरकारा कडेन जर पयशे ना जाल्यार यू कॅन रिक्वेस्ट द जजीस, दे वील डू इट. रिटायर्ड हायकोर्ट जजीस वील डू इट आय एम शुअर टू एक्चुअली फायंड आउट हू आर द पीपल बिहायंड दीस क्रायम. पूजा नायकान केल्ल्या आरोपाविशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार मुख्यमंत्री उलयनासतना गेलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. पूजा नायकान केल्ले आरोप मंत्री सुदीन आणि दीपक ढवळीकरान भायर आयले. पूजा नायकान केन्नाच मोगोपाच्या कार्यालयात काम केल्ल्याची नोंदूच नाशिल्ल्याचे मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर सांगता. जाल्यार ह्या प्रकरणात पुलीस 14 दिसांनी रिपोर्ट सादर करतले. उपरांतूच आपूण ह्या विशयाचेर उलोवप करतलो म्हणून मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले. फाटल्या कांय दिसांसावन गोंयांत परतून एकदा कॅश फॉर अ जॉब प्रकरण गाजता. पूजा नायकान केल्ल्या आरोपा उपरांत विरोधकांनी लेगीत सरकाराक धारेर धरीत ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयात म्हूण मागणी केल्ली. हेच प्रकरणात शुक्रारा पूजा नायकान व्हडलो गौप्य स्फोट केला. ह्या प्रकरणात तिणें मंत्री सुदीन ढवळीकराचें नांव घेतलां. आपूण मोगोपाच्या कार्यालयात कामाक आसतना पयशे घेवन नोकऱ्यो दिल्ल्याचें पूजान जाहीरपणान सांगलें. हे विशीं मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी मोगोपाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांकां विचारल्यार तांणी पूजान केल्ले आरोप न्हयकारले. पूजा नायकान केन्नाच मोगोपाच्या कार्यालयात काम केल्ल्याची नोंदूच ना अशें दीपक ढवळीकर सांगता. जाल्यार ह्या प्रकरणाचो तपास करपा खातीर पुलिसांक 14 दीस दिल्यात. पुलिसांचो तपास पुराय जाल्या उपरांतूच आपूण ह्या प्रकरणा विशीं उलयतलो म्हणून मंत्री ढवळीकरान सांगलें. मिनिस्टराची नांवां घेतली आनी तेणी म्हटलां की आपूण जेन्ना NGP ऑफिसर कामाक आसले तेन्नाच्यान हे सगळे जॉब काम नाशिल्ले ते केन्नाच ऑफिसार नाशिल्ले. कितें सांगता ते ताकाच खबर. आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा न्ही, कंप्लीट जावन दी मरे. पूण तुमी पक्षाचे प्रेसिडेंट मिटींग आनी तुमकां आपयता न्ही पक्षाचे ते केन्ना कामाकूच नाशिल्ले. शी इज डिस्टर्ब. तुका दिसना शी इज नॉट शी इज डिस्टर्ब. ते शिकयता तें उलयता अशें दिसता. कोण मुद्दाम टार्गेट करता म्हणटा तुमी? कोण तरी शिकयता तुमच्या पक्षाक आनी तुमच्या मिनिस्टराक मुद्दाम टार्गेट करपाक लायला की कितें हें सगळें सत्य आतां. पण 8 दिसां येतले न्ही भायर. कोण टार्गेट ब्रँच पळय टायम ब्रँच पळय इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा.
तें इन्व्हेस्टिगेशन जालें तें सगळें भायर येतलें न्ही तेच्या नंतर उलोवपाचें. त्यांच्यानी म्हटलें ऑफिसानूच इंट्रोड्यूस केला म्हटलें अरे ऑफिसांत ते नाच जाले केन्ना अशें कितें रे 2009 ते आज पर्यंत कोण त्या नांवाचें कोणूच ना. ऑफिसाचेर तो आमचो एक्स कमिशनर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट माडगोळकार तो 9 ते 2022 कितें आशिल्लो ताका विचारना पडटलो एकलो सांगचो आमकां आपयता. ऑफिसां आसपाक जाय न्ही अशें खोटें उलोवन तेंची चाल कितें कोणाची कितें ती आमकां खबर ना कितें जातली कित्याक टार्गेट करता काय दिसता तुमकां खबर ना आमकां न्ही. पोलीस has taken the view very seriously. आज बसून म्हणजे कसलोच कितें ना हांव बरे तरेन आज पसून लोकां कडेन वागना. सबंद गोंयचे लोक म्हाका वळखता म्हज्या फॅमिलीक वळखता म्हज्या बापायक सगळ्यांक वळखता. सो देर इज नो क्वेश्चन. पोलीस हेज आस्क्ड फॉर 14 days. पोलीस कम विथ 14 days रिजल्ट. त्यांच्यानी सांगला की तुमच्या ऑफिसान असले म्हणून कामांक ते. म्हज्या ऑफिसांत कोण ना. म्हज्या ऑफिसांत जर कोणी काम करताले फायनान्सा आनी एकाउंट्सांतल्यान पेमेंट जर काडला तातूंत वचून पोलीस चवकशी करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ल्या आरोपांचो मोगोबाच्या फुडाऱ्यांनी निशेध केलो. मोगो पक्षाचो व्हडलो फुडारी फाटलीं 6 वर्सां जाली राजकारणांत आसा. अशें करून त्या मनशाचें नांव पेड्ड्यार करपाचो यत्न चल्ला. त्याच बरोबर पक्षाचें नांव बदनाम करपाचो यत्न चल्ला. जाणून बुजून कोण तरी हे षडयंत्र करपाचो यत्न करता अशी खर टिका मोगोबाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. मिटींग आपोवपा फाटलो मुख्य कारण हें जें आतां गोंयांत जें कितें जॉब स्कॅम प्रकरण जें चालू आसा आनी ते जे कोण इनवॉल्व आसा भितर जेणे कोणें पयशे दिले म्हणटा तेजो स्टेटमेंट गेले आयज जो कितें स्टेटमेंट तेणें दिला नांवां घेतल्यांक हे गजालीक म्हाका दिसता जवळ जवळ वर्सभर जालें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आनी एका वर्सा नंतर ती बायल म्हणटा की आपूण मोगो पक्षाच्या ऑफिसान कामाक आशिल्ली. मोगो पक्षाचो जो व्हडलो नेतो आसा गेली 25 वर्सां जो राजकारणांत आसा आनी आपली एक स्वच्छ प्रतिमा घेवन तो उबो आसा. त्या मनशाचें नांव बदनाम करपाचो प्रयत्न जाला आनी नेत्या बरोबर आमच्या पक्षाचेंय नांव पेड्ड्यार करपाचो प्रयत्न चालू जाला. हेजो आमी खर निशेध करता आनी तो निशेध करपा खातीर आमी आज तातडीन ही मिटींग आपयली. हे एकंदरीत प्रकरण चालू आसतना आमकां अशें दिसता की जाणून बुजून कोण तरी हे षडयंत्र करपाचो प्रयत्न करता. NEP धोरण लागू करपाचो विशय आसलो तेन्ना इतकी धांवपळ कित्याक करतात म्हणून जायत्या लोकांनी प्रश्न उपराशिल्ले. NEP धोरण बेगीनूच लागू केलें अशें जायत्या लोकांनी म्हणिल्लें पूण आमी वेळ काडलो ना. NEPचेर आदारीत अभ्यासक्रम आनी प्रशिक्षणाक लागून गोंयांत NEP धोरण लागू करप यशस्वी थारलें. हाचे खातीर केंद्रीय मंत्रालयान गोंयची तोखणाय केल्या. पुराय देशांत NEP धोरण लागू करपाच्या बाबतींत गोंय राज्य सगळ्यात फुडें आसा अशें उलोवप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. It is a successful completion of the 1 year. 1 year complete जावप आणि सक्सेसफुली 1 year completion करप हे खूप महत्वाचें आसा. NEP इम्प्लिमेंटेशनचो जेन्ना विशय आयलो तेन्ना बऱ्याच जाणांक दिसलें की इतकी घाई कित्याक. आमी ताका म्हटलें की आमी जर आतां घाई करिना आसत जाल्यार आमकां बस मिस जातली आनी ताकाच लागून फ्रॉम द डे 1 वी हॅव स्टार्टेड म्हणजे वॉट एवर द म्हाका खूब जाण म्हणजे इन एसेंब्ली सेशन्स ऑल्सो आनी आउट ऑफ द एसेंब्ली सेशन्स की तुमी खूब घाई करता तुमी चुकतले हे खुबशे जाणांचें म्हणणें आशिल्लें. बट हीच टीम जांच्यांनी एट अ ब्लॉक लेवलाचेर वचून म्हणजे NEP इम्प्लिमेंटेशनचो इम्पॉर्टन्स समजून सांगलो. NEP ते लागपी सिलेबस रेडी केलो. NEP खातीर लागपी ट्रेनिंग मॉड्युल्स तयार केले आनी NEP खातीर लागपी ट्रेनिंग प्रॅक्टिकली ग्राउंड लेवलाचेर वचून दिली. ताज्याच खातीर आमकां इट इज अ पॉसिबल जालें आनी म्हणून आज ऑल इंडिया लेवलाचेर NEP इम्प्लिमेंटेशनाच्या बाबतींत सगळ्यात जर कोण फुडें आसत जाल्यार ते गोंय स्टेट फुडें आसा. प्राउडली आमी सगळे जाण म्हणजे जेन्ना जेन्ना हांव पळयता की एट द नॅशनल लेवल 3-4 टायम्स हांवें पर्सनली मिटिंग्स जेन्ना which is chaired by our education minister Bab Dharmendra Pradhan and Jani chair करतात they are always म्हणजे they have congratulated for the Goa state. It is successfully implementation of the NEP.
नो डावट तांच्यांनी आमचे NEP इम्प्लिमेंटेशन्स अजूनय बी बाकीच्या स्टेटीक फॉलो करपाक लायले. हे आमच्या खातीर प्राऊड मोमेंट आसा. बींग अ स्मॉल स्टेट हे आमच्या खातीर पॉसिबल जालें अशें न्ही. स्मॉल स्टेट नॉर्थ इस्टानूय आसा. म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता की बारीक स्टेट तुमी इजिली करूं शकतले, बट ना. NEP म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार नॉर्थ इस्टांत आशिल्ल्यो ते बारीक स्टेटी आशिल्ल्यो, पण हो तसो टफ टास्क आशिल्लो. म्हणजे आमी म्हणटा तशें रुटीन 40 वर्सांचो एड्युकेशन क्षेत्रांतलो प्रवास हो क्रॅक करून भितर वचप. आनी आमी जाका म्हणटा की वेन इट इज एन गव्हर्मेंट एंड गव्हर्मेंट एडेड आनी अलॉंग विथ द प्रायवेट इन्स्टिट्यूट हे इम्प्लिमेंट करप तशें सोंपें नाशिल्लें. पण हे करता आसतना हांवें बद्दल जें सांगलें, इट इज एन कमिटी हू इज सक्सेसफुली हेडेड बाय नॉट हेडेड बाय मी, बट इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी एड्युकेशन. ऑल द इन्स्टिट्यूट हांकां बरोबर घेवन हाजे सिलेबस तयार केलें. म्हणजे ताजेरूय बी तांच्यांनी खूब जाणांनी टिकाय केली, हांव ना म्हणना, बट ताजेरूय एक स्टेप मात करून तांकां समजून सांगलें आनी कंप्लिटली इम्प्लिमेंट केलें. फ्रॉम बेजीक प्री प्रायमरी लेवल टू दॅट हायर एड्युकेशन लेवल. हे बदल जेन्ना आमकां दिसतले तेन्ना खऱ्या अर्थात आमी पळयता की गोंयांतले अनएम्प्लॉयमेंट जो आसा होच कमी जातलो. अनएम्प्लॉयमेंट आमकां दिसचो ना हांगासर. ताका लागून आमचें सरकार काम करता. जेन्ना हांव स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंगाचेर हांव जेन्ना परत उलयतालो की तुमी जर पळयशे आसत जाल्यार टुरिजम सॅक्टर आनी हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टर ह्या सॅक्टरांतलो आत्ताचो जर इंडियांतलो रेट पळयत जाल्यार द हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट जर क्रिएट खंयसर जाले आसत आनी हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट जर गेन खंय जाले आसत जाल्यार ते गोंयांत जाले. हांव प्रावडली सांगता. आनी दीस इज अ नॅशनल लेवल सर्वे हो दिसून आयला. पण हे कित्याक जालें तर आमी मायंडसेट बदलपाक शकले. साहित्य अकादमीचो 2025चो बाल साहित्य पुरस्कार नामनेची कोंकणी लेखिका नयना आडारकर हांकां फावो जालो. हो पुरस्कार साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष माधव कौशिक हाणें दिल्लेलो आसा. ह्या वेळार नामनेची गुजराती लेखिका वर्षा दास मुखेल सोयरी म्हणून हजर आशिल्ली. हांव नयना आडारकर. हांव विरायेच्या 8 वर्सांसावन बरयता. हांवें 33 बाल साहित्याची पुस्तकां बरयल्या. वेगळे विशय विविध तरेचे विशय हांवें हाताळ्ळ्यात. म्हजो बेलबायचो शंकर आनी हेर काणयो ह्या कविता संग्रहाक म्हज्या साहित्य अकादमीचो 2025चो बाल साहित्य पुरस्कार मेळ्ळो. आनी ताका म्हाका खूब खोस भोगता. एक जबाबदारी म्हणजे नवे साहित्य नवे तरेचे साहित्य निर्माण करपाची जबाबदारी म्हजी आयली अशें म्हाका दिसता. आनी हांव साहित्य अकादमीचे उपकारी आसा. म्हणजे सगळ्यांची उपकारी देव बरें. भारताची उदरगत आणि सगळ्यांक एकवटीत दवरपा खातीर दर एका भारतीय आणि गोंयकार नागरिकांत योगदान दिवप भोव गरजेचें आसा. दर एका विद्यार्थ्यान आणि तरणाट्यान आपल्या क्षमते प्रमाण विकसीत भारत तयार करपाक तेंको दिवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंती निमतान घडोवन हाडिल्ल्या युनिटी मार्च ह्या कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. साकार करपा खातीर निजेच स्वप्न पळोवं नाकात. जागे रावन स्वप्न पळयात आनी ते स्वप्न पळोवपाची गरज आसा. आनी ताकाच लागून आमी जे म्हणटा की क्लीन इंडिया कोणा खातीर आमच्या खातीर आसा. फिट इंडिया कोणा खातीर आमच्या खातीर आसा. अरे आमी जर फिट उरले आसत जाल्यार हो देश फिट उरतलो. आमी जे म्हणटा की डेली अर्दे वर एक्सरसायज आसतलो, योगा आसतलो, प्राणायाम आसतलो, हे कोणा खातीर आसा? मोदीजी खातीर न्ही, म्हाज्या खातीर न्ही, हे तुमच्या खातीर आसात. आमी जितके फिट उरतले आसात, जो फिटनेस आमी मेंटेन करतलो आसात जाल्यार तोच
फिटनेस हो आमकां कालांतरात देशाची जेन्ना 100वी पुराय जातली आमी विकसीत भारत 2047 म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांच्या मदीं जेन्ना देश स्वतंत्र जावन 100 वर्सां पुराय जातली याद दवरात कारण देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात तुम्ही आमी नासले गोयच्या स्वातंत्र्य लढ्यात तुम्ही आमी नासले आमी म्हणटा की हे गोयचे स्वतंत्र जाल्या उपरांत आमचो जन्म जालो पण निदान आमी म्हणटा की देशाच्या स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय करता आसतना गोयच्या स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय करता आसतना म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन आसप गरजेचें आसा आनी तें कॉन्ट्रिब्युशन खंयच्या माध्यमांतल्यान आसतलें तर विकसीत भारताक तेन्ना आमी म्हणटा की 100 वर्सां पुराय जाता आसतना म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन दिवप हें गरजेचें आसा आनी हें कॉन्ट्रिब्युशन कितें तुम्ही केल्ल्या कामाच्या रुपांतल्यान आज हांव पळयता म्हज्या समोर आशिल्ले स्काउट गायडचे NSS आसतले वेगवेगळे सगळे स्टुडंट्स आसा पण हे सगळे जाण आपले करियर करतले आनी त्या करियरांतल्यान जेन्ना कॉन्ट्रिब्युशन दितले तेच देशा खातीर कॉन्ट्रिब्युशन आसा आज आर्ट आसतलो कल्चर आसतलो रिसर्च आसतलो इनोव्हेशन आसतलो टेक्नॉलॉजी आसतले ह्या सेक्टरात तुम्ही फुडें वचपाची गरज आसा आनी गोंयांत आमी त्यो संदी अवेलेबल करून दिल्या आनी तुमच्या सगळ्या खातीर हे सगळे तर हांव म्हणटलो की फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आसा तुम्ही फक्त ह्या टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन ग्रॅब करपाची गरज आसा अरे आज साखळे सारकेल्या ह्या ल्हानशा शहरात PG to KG KG to PG हे शिक्षण हांगा अवेलेबल आसा आमकां चड पयस वचपाची गरज ना मुद्दाम तुम्ही पळयशात साखळे सारकेल्या ह्या ल्हानशा शहरात तुम्ही जर म्हटलें की म्हाका पोस्ट ग्रॅज्युएट करपाक जाय खंयच्या हिंदींतल्यान फुडें आशिल्ली म्हाज्या समोर आशिल्ली गव्हर्मेंट कॉलेज ते पोस्ट ग्रॅज्युएशनचें एड्युकेशन तुमकां अवेलेबल करून दिता आज आमी हांगासर रवींद्र भवन साखळी हांगासर जमल्यात सगळे युवा जे आसात ते सज्ज जाल्ले आसात की हे वर्स सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे जन्माचे 150वें वर्ष आनी त्या निमतान माय भारत युवक कल्याण क्रीडा मंत्रालय भारत सरकार तेंच्या वतीन संपूर्ण भारतभर हे 150वें वर्स आमी साजरे करतात आनी त्या निमतान प्रत्येक जिल्ल्यान एक पदयात्रा आयोजीत केल्या जेतून 800 ते 1000 विद्यार्थी युवक सहभागी जातात आणि ताचोच एक भाग म्हणून आज हांगासर उत्तर गोवा स्तरीय ही हांगासर पदयात्रा जाता ज्या पदयात्रेचे आता उद्घाटन आमचे मुखेलमंत्री मानाधिक डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते जातले ही पदयात्रा जी आसा ही संपूर्ण एक हांगारसून ती हरवळेच्या मंदिरापर्यंत वयतली मुख्य उद्देश ह्या पदयात्रेचो आसा की सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे जे विचार आणि राष्ट्रीय एकते खातीर जाका आमी पोलादी पुरुष म्हणतात की विविध जे आमच्याकडे संघराज्य असली आणि त्यावेळेची मांडलिक राज्य असली ती राज्यां एकत्र करून ती हो भारत अखंड करपाचें काम सरदार वल्लभभाई पटेल केला तो विचार आजच्या तरुणापर्यंत पोहोचवचो प्रत्येक तरुणामध्ये देशभक्तीची भावना निर्माण जावची आणि हे राष्ट्र अखंड आणि एक दवरच्या खातीर प्रत्येक युवकान एक आपले योगदान दिवचे म्हणून हे एक अशा तरेची पदयात्रा ही पदयात्रा 26 तारीख मेरेन सगळ्याच जिल्ह्यांनी चलता 26च्या उपरांत प्रत्येक जिल्ह्यातले युवक परत आमचे गुजरात हांगासर आमी एक राष्ट्रीय पदयात्रा आयोजित केल्ली आसा ज्या पदयात्रेत देशभरातले युवक सहभागी जातले 26 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर अशी ती राष्ट्रीय पदयात्रा तेंचे जन्मस्थान जे आसा केवाडिया थंयसून सुरू जावन ती तेजे स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आसा थंय मेरेन वतले फाटल्या 8 म्हयन्यां सावन मस्तीमळ काणकोणा उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा थळाव्यांनी नगरसेवका सयत वॉटर सप्लाय अधिकाऱ्याक जाप विचारली 2 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार काणकोणच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालया मुखार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली आता 7-8 महिने जाले पयल्या उदक बरें येतालें आतां उदकूच येना आनी आतां 4-7-8 दीस उदकूच ना आमकां मातशें येयलें आमकां सकयल लोकां आयले मेळ्ळ्या वयर लोकां ना कितले वेळ येता दिसांतल्यान एकूच जाय येयले तेच ना बंद करतात कितले वेळ अशें दिसांतल्यान दिसांतल्यान कितले वेळ येता म्हणटा काय एक दिसा कितले टायम अशें येता कितले अर्दवर 1 वर 2 वर येयले 1 वर 2 वर येता तें बी सारकें आमकां भरपा मेळना कितल्या येता टायमिंग ना तेंगेलो 12 येता केन्ना 10 येता 9 येता टायमिंग ना मग केन्नासून प्रॉब्लेम जालो आता 8 महिने जाले 8 महिने जाले पयलीं सारकें येताले 24 वर उदक चालू उरताले 24 तास कित्याक प्रॉब्लेम जाला कित्याक तुमी ऑफिसांत गेल्ले न्ही थंय कितें सांगलें कितें तुमकां तेणी आतां दीस फोटा म्हण सांगला फोटा म्हण सांगला पण आतां कितले 6 महिने जाले म्हणले तुमी 8 महिने तुमी कांयच करूं ना कितें विचारलें बी ना तेंकां मातशें सोडटाले मातशें आमच्या कमी न्ही ते वापरप मातशें कितें उरतालें कितें पुरता आतां बंद दवरता आमी बापाली येवची ना उदक पण आमी पयलीं बंद दवरता इल्लेशें तें आमी वापरतालीं ते वयर पडटा आमकां सामकें उदक येना काल आमकां फक्त 2 बालदी उदक मेळटलें 2च बालद्यो
उदकूच येना आमकां सद्दां त्रास उदकाचे मातशें वयर पडटा न्हू. तुमकां कितले दीस प्रॉब्लेम हो? आमकां सेम तो असो आठ म्हयने सेम आमी एक वाड्या वयली सेम ते वॉटर सप्लाय कोणाक सांगले तुमी? आमी धीरज बाबाकूय सांगता उदक कितें टेक्निकल कितें आन्सर दिता कोण? टेक्निकल म्हणल्यार कितें आसा आतां हांव इलेक्ट जाल्यार आतां 4-4.5 वर्स जालीं. पूण 4.5 वर्सां भितर ह्या 8 म्हयन्यां पयलीं आमकां 24 तास उदक येतालें. ह्या लोकांक इतके दिसा उदकाची कंप्लेन नासली. उदक चालू आसतालें 24 तास. जेन्ना 7-8 म्हयन्यां पयलीं जेन्ना लोक सांगपाक लागले उदक येना, येयल्या पासून प्रेशर ना, जेन्ना हांवें ते हेय विचारले पयलीं लेक्चर आसलो. मागीर तो म्हणपाक मातशें आज ब्रेकडावन जाला, मातशें एडजस्ट कर, पंप मात मोडला, रिपेरिंगा धाडला, ओके म्हणून. परत मागीर तो ट्रान्सपोर्ट जालो, मागीर दुसरो येयलो. तो येयलो म्हणपाक आपण पळयता तो येयल्यार कितलोसो तेंप जालो. तेंचोच लायनमॅन सांगूंक लागले कोण येयलो तो आमी अजून वळखयत ना म्हणून. ताका खबर ना प्लांट खंय आसा, खंयचे पंपींग आनी खंय हें करता ते लिफ्ट करता. अशे वेळाचेर हांव एकदां डायरेक्ट हिंगा येयलो विजीट करपाक. तेन्ना येयल्यार तेंगे टाकी पंप मोडला आसलो. तेन्ना मागीर तेंकां रिपेर करपाक मेकानीक हाडले मडगांवच्यान. मागीर हांव तेजे रातचे 8-8:30 म्हण आमगे वार्डांत ते 10-11 जाण मंजुनाथ तशें म्हण आमी रावले. आनी तें हें करून शेवट मागीर चवथी पयली काय केन्ना तरी तें गेल्ल्या. तें करून मागीर उदक सुट्टकीर मागीर आमी घरा गेला. पूण कोणाच्याच कडच्यान आन्सर म्हणटा क्लियर मेळना. हो तेजेर घालता, तो हेजेर घालता, पूण लोक हितून सफर जाता. आमगेले आतां त्या वाड्यावर लोक पळय आतां साईबाबा टेंपल आडेन आयटी आडेन त्या लोकां कडेन म्हणटा खंयचेच सिंटेक्स भरपाचें प्रोविजन ना. कित्याक ते ल्हान प्लॉट आनी ती नळ्याची घरां. दुसरी म्हणल्यार ते सकाळीं वयर कामाक गेल्ले लोक सांजची घराडेन थंय तें उदक न्हांवपा पडटा, रांदपा पडटा, सकाळ फुडें भुरग्यांक स्कुलाक धाडपाक उरता, कपडे मळपाक उरता. अशे वेळाचेर घराडेन येयल्यार नळ सोडीत जाल्यार एक थेंब सुद्दां उदक आसना. आनी हो 8च म्हयन्याक कितें प्रॉब्लेम जाला हे परत डिपार्टमेंटान तेंगे येई सांगत येयल्लो आसा. कोणूय सिरियसनेस ना हेजेर. पूण आतां वार्डांत लोकांक सगळ्याक घेवन आमी येई जेन्ना घेवन ऑफिसांत मेळ्ळे तो एक ह्या प्लांटार येयला आनी तेंचे भितर डिस्कशन जालां आनी तेंगे कितें म्हणटा सोल्युशन ह्या 2 दिसां भितर काडटा म्हणला. ह्या आशिल्ले टी टायम बुलेटीन मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक